प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव सैमन पिटर लोबो. हांव गेले त्या वर्सा 2 साक्षी हांवें दिल्ल्यो, त्यो म्हज्या जिणे विशयान. पूण एकटी म्हजी साक्ष विचित्र जावन आसा, कित्याक देवाची कृत्यां विचित्र आमकां ती कळना. कसो तो ताज्या पवित्रात्म्याक आमकां एक तोंड्यांतल्या मनजाती मुखांत आमकां जागोवन तो आमकां लागता, आमचें गळणें लागता. म्हणल्यार एक ल्हानशी साक्ष तुमचे मुखार दिवंक हांव खोशी वता. पश्चात बेरेस्तारा निमाणो बेरेस्तार दनपारां 3 वरांचेर हांव म्हजें काम करनासता आसतना म्हज्या पत्नीन गॅस पेटोवन रान्नीचेर शीत दवरलें आनी म्हाका सांगलें की तूं तो गॅस बंद कर, भितर ये म्हूण. कित्याक आमचें किचन आमच्या घराच्या सायडीन भायल्या कुशीन आसलें आनी आमगेर 5 कुंकडां आसात. ती केदाळे आमच्या सीट आउटार बसून बसतात देखून ताका भायल्या कुशीन तिणें बंद कर. ती भितर आयली. आमी सगळे न्हांवन आनी जालें. मिसाक आमी भायर सरल्या. भायर सरन हांवें प्रकाशाचें मागणें आयकून आसलो. हांव गाडयेक बसून म्हजें स्कुटर स्टार्ट करता म्हणटा आसतना आमचीं कुंकडां कशीं कळनासतना हांव चित्त भायर आयली. हांवें म्हणलें आतां कुंकडां भायर आयलीं, मिसाक आनी 5 मिनटां आसात, तांकां आमी भितर घालया म्हूण. म्हजी येजमान मुखार गेली, हांव फाटल्यान गेलो आनी थंयसर खंयच्यान आमी गॅस पेटोवन आमी दवरलो. त्या स्कुडाच्या भायल्यान कुंकडां भायर आयिल्लीं. आमी ती कुंकडां भितर घालूंक वयता आसतना आमकां भितर खरपल्लो आवाज आयकलो. म्हजी येजमान म्हणली तुवें गॅस बंद करूं ना गे म्हणून. पूण त्या घडये म्हाका गोतूच ना. म्हाका येजमानी सांगलें म्हज्या मतीन उडास ना. देखून हांव बागेल काडटा आसतना सगळें कूड 5 वरांचेर दवरान भरलां. वयल्यान वेण्णीचेर कुकर आसा आनी शीत सगळें करपून गेलां. म्हाका कळुना त्या घडये कितें करचें म्हणून. म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवलीं. सुम्या कसली तुजी कृत्यां विचित्रां. जर तर आमी स्टार्ट करून आमी आयिल्ल्या मिसाक आमी फाटीं येताना वरां 8:30-9 जातीं. त्या घडये कितें जातें म्हाका कळना. कित्याक म्हणल्यार आमचें सिलिंडर फुल्ल आशिल्लें. वयल्यान म्हज्या येजमानीन गॅस फास्ट दवरलो. देवानच ताच्या पवित्रात्म्या मुखांत त्या कुंकडांक धाडून आमचें गळणें ताणें राखलां म्हूण सांगूंक म्हाका वरतो संतोश भोगता. आनी ह्या घडिता उपरांत म्हज्या जिवितांत जायतीं इतर घडितांय घडिल्लीं, पूण हांवें साक्ष दिवंक फाटीं गेल्ली. ती चिल्लार घडिता म्हूण. पूण पयचें घडीत म्हाका एक भोवतें लिसांव जावं पावलें आनी म्हाका धैर्यान तुमचे मुखार ही साक्ष दिवयांत म्हणून बगलें. आनी आज हांव धैर्यान तुमचे मुखार उबो रावलां. आनी हो अवकाश म्हाका करून दिल्ल्या आमच्या विकार बापांक तशेंच ह्या मागण्याच्या ग्रुपाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां आमचें घर राखून व्हेल्ल्या त्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, वगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.